दनपारा म्हापशे बिल्डिंगेक उजो लागलो। बिल्डिंगेचे मेन सर्किट बॉक्साक खंय उजो लागला। ह्या बिल्डिंगेत ना म्हणल्यार 50 कमर्शियल आस्थापनां आसात। फायर ब्रिगेड टायमार पाविल्ल्यान उजो आटावपा आयलो म्हूण कोणाक व्हडलेशें लुकसाण जालें ना। शॉकात करपाची गजाल म्हणल्यार आस्थापनांनी फायर एक्सटिंग्विशरच नात आनी आसात तांचे पेड्ड्यार। Main electrical panel, the fire had taken place to the cabling, and because of that, dense smoke had passed was on all the buildings. Immediately, evacuation started. Two officers were on top. They did the evacuation of the people, and we immediately used extinguishers to control the fire and extinguish it. But on this ground floor, there are 10 shops. On the first floor, there are 10 shops. Second and third floor. That means there are 50 commercial offices in this building. According to the eyewitness, they said that there is power fluctuating. Okay, and when we arrived here, we saw that the cabling of the electrical had caught fire. Because of that, the smoke traveled upwards. So that is why no one could see it, because the dense smoke was on all the floors. I have not. This is a high-rise building. There are fixed firefighting installed in the premises. We'll have to check whether they are working or not working. There was a short circuit on the meter box side of Saldanha Business Tower. I stay on the 5th floor, but when I opened the main door of my flat, the smoke was so heavy that I could not see out and make out where the fire was. People were absolutely unaware where the exact location of the fire was. The best part of it was that the fire brigade came in immediately and did the needful. I am thankful to the fire brigade. तेन्ना हांव हांगासून एक्चुअली वयतालो म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडल्यान आय हॅव सीन द फायर आनी हांव रनिंग धांवन येयलो जाल्यार हांगासर देगेक कोणा कडेन CO2 ना। गॅस पालयतालो जाल्यार फक्त 2 शॉपाचेर मेळ्ळो। इवन एक हॉटेल आहा थंय काका हॉटेल म्हणून देगेक, पण तेजो CO2 इज एक्सपायर, तेजें कांयच नासलेलें। सो प्लीज सगळ्यांनी अशें करचें की एटलीस्ट CO2 तरी कंपल्सरी करूंक जाय आनी फायरी कडल्यान मुद्दम घेवंक जाय तेंच्यांनी, नाजाल्यार इट इज व्हेरी बिग इन्सिडंट इट वॉज। लोलयेचो सरपंच पेड्यां उदकाच्या पायपलायनीक 10 ते 15 वर्सां जाली उदक ना म्हूण उपासाक बशिल्लो। दापटाय उदकाचो प्रॉब्लेम अजून जाग्यार पडिल्लो ना म्हूण सरपंच बेजार। लोलयेची सिटीजन्स कमिटी म्हणटा सरपंच नाटकां करता। लोलये उदक ना म्हूण सरपंचाक कळपाक 4.5 वर्सां लागलीं काय म्हूण तांचो प्रस्न। तांकां भगवती पठारार IIT आयिल्ली जाय म्हूण ते सरपंचाचो आरोप करतात। कमिटीक IIT नाका। आमची एक पेड्यांची लायन जवळ जवळ बरी 10-15 वर्सां जाली घाण नाशिल्ली, तातूंत उदकच सोडलें नाशिल्लें। ती एक आमकां तांणी चार्ज करची आनी तातूंतल्यान उदक सोडची म्हणून आमी गेल्ली 4-4.5 वर्सां तांचे फाटल्यान लागतात आनी आतां शेवट आमचें टर्म कवर जावपा आयलें। थंयच्या लोकल पंचायतय फूल पंचायतो प्रेशर आशिल्लें, पंचायतीर लोकांली प्रेशर आशिल्लें। अशें म्हणून हांवें तांकां लास्ट नोटीस दिल्ली की हांव जर तें तुमी 8 दीस भितर करना जाल्यार सोमारा बसतलो म्हणून। दुसरी एक आशिल्ली आमगे दापटां जी मेन लायन गेला बुस्टर पंपासान, ती लायन तांणी कलेक्ट केली नाशिल्ली, लास्ट 2 वर्सां जालीं फाटलीं। ती तांकां करेक्ट करून सांगिल्ली आज ना फाल्यां परत ना करून ते दीस काडटाले। सो दोनूय मुखेली काम पंचायतींतली तांणी करची, नाल्यार हांव हातूंत बसतलो अशें म्हणून ताणें सांगिल्लें। खंयच्याय हाणें म्हाका रिपोर्टींग केलें ना की बाबा आपल्यान तें काम केलां किंवा काम स्टार्ट केलां म्हणून खंयच्याय अफसरान। ताका लागून आमकां हांगा सोमारा बसचें पडलें। आतां डेप्युटी कलेक्टरान येवन सांगलां की ताणें तें काम कंप्लीट केलां किंवा काम प्रोग्रेस आसा म्हूण। आतां म्हाकाय तांकां थोडोसो टायम दिलो म्हूण कांय बेजार दिसना, हांव तांकां थोडोसो टायम दितां आनी जर हे टायम काम मुगेलें फुडलीं 15 दीस भितर जर कंप्लीट जालें ना जायत हांव परत हाज्याकूय मोठे संख्येन लोकांक ह्या खेपे हांव मुगेलें स्वताच एकटा आयिल्लो, सगळे लोकांक पब्लिकाक घेवन येवन आमी बसतलो नाल्यार तांकां गिराव घालतलो। भगवती पठारार IIT आयल्यार पठाराची वाड लागतली। लोलया उदक मेळपाचें ना म्हूण सिटीजन्स कमिटी म्हणटा। आयज येवपाक कित्याक पडलें, कित्याक आमकां दिसलो हो एक ड्रामा वच केलो पंचायतीन, हो एक ड्रामा केला सरपंचान ड्रामा केला। कित्याक आयज 4.5 वर्सां तें कळोन येयलें की बाबा लोलयां उदक ना म्हणून, पेड्यां उदक ना म्हणून। 15 वर्सां जालीं जी लायन गायली तितून आजून पासून उदक येयना जाल्यार आतां इलेक्शना हे टायम येयलो म्हणटरी आनी IIT विशयाचेर आमी जेन्ना ओपोजिशन कॉमेंट्स केलें तेन्ना ताका उगडास येयलो आपल्यान उपोशण करपा जाय म्हणून। हिंगा उदका आनी IIT संबंद म्हणल्यार आमगे हो दोंगर, हो जो पठार आहा भगवती पठार, तो आनी तो मेजर कनेक्शन विथ वॉटर, बिकॉज दीस इज आर नॅचरल वॉटर रिसोर्स and we cannot sacrifice it at any cost.
आज सरपंच उपोशणा बसले तेका आनी IIT संबंध आसा काय म्हणटा तुका? हय, संपर्क कित्याक तोच IIT हाडूं सोदता. त्या पठाराचेर जर भगवती प्लेटूचेर जर IIT आयली तस जाल्यार त्या पठाराची वाट लागतली. ते सगळे सिमेंट सिलीक जातले. जे उदक त्या पठारांत जिरता आनी आमी सकयल त्या लोकांक मेळटा ते उदक आमकां बंद जातले. गव्हर्मेंटाचेर आमकां विश्वास ना. गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां उदक पावपाना हें आमकां खबर आहा. वयल्यान आमकां ते हेंय उदक ना जाल्यार त्या पठारा वयल्यान जें उदक मेळटा तें बी उदक मेळपाना. एक वाटेन IIT हाडपाक लोलये पंचायतीचे काही मेंबर हाडपाक सोदतात आनी ते म्हणटात उदकाचो कांय प्रॉब्लम ना म्हण. जर उदकाचो प्रॉब्लम ना जाल्यार आयज सरपंचाक हांगा उपोशणां कित्याक बशी पडलें? गांवच्या लोकांक दिवपाक उदक ना आनी IIT सारके व्हडली प्रोजेक्टां दिवपाक म्हणटा ते बरोबर उदक आसा. तेन्ना म्हजी सरपंचा कडेन आनी PWD कडेन मागणें की गांवच्या लोकांक पयलीं उदक 24 वरां जाय आसली दियात आनी ताचे नंतर खंयचे प्रोजेक्ट हाडटले जाल्यार गांवकारां कडेन विचार करात. तांकां घेवन बसात तेन्ना तांकां तांगेली मतां आयकून घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेऊ एक ब्रेक.